नमस्कार. आयच्या ह्या ब्रेकओवरात तुमकां सगळ्यांक येवकार. अर्थसंकल्पा वेलो ब्रेकओवर कारण मुख्यमंत्र्यांनी फायनली रिप्लाय दिलो. आमी 3 दीस रावताले की मुख्यमंत्र्याच्या रिप्लाया उपरांत जी चर्चा जाल्या ताजे उपरांत तो ब्रेकओवर घेवपाचो. तो जाल्या आनी हो ब्रेकओवर आमी घेतात. बरी चर्चा जाली. म्हाका दिसता फाटली 2 वर्सां भितर ह्या नव्या विधानसभेच्या जितली बरे तरेन अर्थसंकल्पाचेर चर्चा जाल्या तितली हाजे पयलीं ह्या 2 वर्सां भितर जाली नाशिल्ली. आमदारांनी खूब अभ्यास केल्लो, फिगर्स हाडिल्ली, फिगर्स हाडून सरकाराक कावंटर केलो आनी खंय तरी ऑब्वियसली मनोहर पर्रीकारान स्वता उलयतना तांचेर परत फिगर्स मारली. खंयची फिगर्स बरोबर आनी ह्या बजेटाची जगलरी भितर नेमके सामान्य मनशाचें कितें, कारण अल्टिमेटली सामान्य मनशाक ते किचकट आंकडे न्ही तर ताजो निश्चित परिणाम कितें जातलो तो म्हत्वाचो आसता. 2 लिडर आसा म्हजे बरोबर आतां स्टुडियो भितर ज्या दोगी जाणांनी बजेटाचो अभ्यास केला आनी जे बजेटाचेर सामके अभ्यास करून उलोवपाक शकतात अशे पयले ते म्हळ्यार काँग्रेसीचे फुडारी आनी आमदार विश्वजीत राणे, स्वागत तुमचें. आनी दुसरे आसात म्हजे बरोबर भाजपाचे फुडारी आनी आमदार प्रमोद बाब सावंत. तुवें खूब फिगर्स सांगिल्ली सामकी. म्हाका एकच गजाल बरी दिसता की यंग MLAs आनी तुमी तर मिनिस्टर आशिल्ले जेन्ना अशी फिगर्स हाडून मुख्यमंत्र्याक कावंटर करतात. प्रेझेंट्स अ व्हेरी गूड पिक्चर ऑफ द असेंब्ली. तुम्ही खूप फिगर्सांनी काउंटर केले आणि परत मुख्यमंत्र्यान तशीच फिगर्स वापरून तुमकां काउंटर केल्यात. व्हॉट इज युअर इम्प्रेशन नाव आफ्टर लिसनिंग टू द रिप्लाय ऑफ द चीफ मिनिस्टर? I believe that whatever figures I have given, I have given the figures based on whatever has been presented by the Honorable Chief Minister in the budget. जे आमी उलयता आनी जे आमी करता आनी जे इम्प्लिमेंट जाता हे जे फिगर्स हांवें आंकडे जे हांवें एक प्रिंट आउट काडून हाडला हे जे मुख्यमंत्रीन आपले ओन बजेट स्पीचांचे उल्लेख केल्लो. Budget at a glance 2014-2015 and annual financial statement. This speaks the truth. We go by whatever is established. What is your truth? My thing is the Chief Minister last year, मुख्यमंत्री फाटल्या वर्सा पहिली वर्सा आमकां सगळ्यांक खबर आसा की मायनिंग बंद जाल्ल्या कारणान देयर बीन अ ट्रिमेंडस लॉस ऑफ रेव्हेन्यू टू द स्टेट विच कॅनॉट बी कॉम्पन्सेटेड बाय एनी अदर सोर्स ऑफ इन्कम. पूण आयज परिस्थिती अशी आसा की सुप्रीम कोर्टाचो निर्णय आयिल्लो आसा. गायडलायन्स तुमकां फॉलो करचे पडटले आनी त्या गायडलायन्सच्या आदाराचेर खुबशे प्रतिक्रिया करपाची सरकाराचे आनी काम खूब उरलां. आनी आयज जेन्ना मुख्यमंत्री म्हणटा की फिजिकल रेव्हेन्यू डेफिसीट जो आसा की आपूण 9.37 crores पावयतले, I feel it's an unrealistic figure. I was reading yesterday because of certain issues. I was just hearing what the Chief Minister was speaking, where he says that he'll compensate this and bring this and we'll be in surplus. I have my doubts whether it will be in surplus. You look at this annual statement. I don't know if my colleague has read the annual statement. You look at the annual financial statement and you look at page number 2 in the annual financial statement, where revenue has very categorically, revenue here has been shown from earning from non-ferrous and mining and metallurgical is only 18 crores to 400 crores. Here the Chief Minister talks about money that you will earn from a mining dump. I have only asked the Chief Minister 2 things. Give me a road map. When you talk that my revenue is going to go to 800 crores per month, give me the breakup. I feel the Chief Minister somewhere is मुख्यमंत्री खंय ना खंय जे बॉरोईंग पैसे जे करता ते मर्ज करून ते आंकडे सांगता ते सारखे न्हू. आनी आयज जर सगळी परिस्थिती राज्यान बरी आसली, पाण्याचे वाडयता कित्याक रेट्स, इलेक्ट्रिसिटीचे रेट्स कित्याक वाडयता, पेट्रोलाचे सेस कित्याक वाडयता, डिझेलाची गरज, जर तुमकां 1500 कोटी येता तर परिस्थिती अशी आसूंक जाय की हसण्यासारखी परिस्थिती सामान्य मनशाक त्रास जावपाची गरज ना. तुम्ही म्हणतात की अल्टिमेटली सामान्य मनशाक जी बिलं पावतात बरोबर मुख्यमंत्री जे चित्र उभी करतात प्रचंड तफावत आसा. बाब कितें म्हणटा तुमी? ते म्हणटात की इतलो रेव्हेन्यू कमी आसतना सरकार 9 कोटींचेर डेफिसीट हाडपाची जी भाशा उलयता इट इज व्हेरी इलॉजिकल आनी अनरियलिस्टीक. आनीक कागदी घोडे जे नरेश सावळान शब्द वापरिल्लो भाशण करतना की दीस बजेट लुक्स लायक अ कागदी घोडे म्हणून अशी टिका जाली. हाव वूड यू रिप्लाय टू इट? खरें म्हणल्यार बजेट हे कागदी घोडे न्ही. लोकांनी जर ह्या बजेटा कडेन जर पळयत लोकांक कितें जाय हेजेर जर आमी विचार करीत जाल्यार विरोधक जेजेर टिका करता की आमी म्हणटा की पेट्रोलाचेर तेंच्यांनी 11 रुपया देंवयल्लो रेट हेजेर लक्षानूच घेयना की फाटले 2 वर्सां जाली लोकांक बाकीच्या स्टेटी पेक्षा 11 रुपया कमी रेटान पेट्रोल मेळटा. ओके, बाकी इलेक्ट्रिसिटी आनी उदक हाजेर रेट वाडयलो म्हणटा कितलो हो दाखोवन दिवचो. म्हाका दिसता हाजेर जो आसा हो नगण्य रेट्स वाडला आसतलो. इट इज इन मायन्यूट म्हाका दिसता कितें तरी. आनी हो जो सगळो minute I just interview minute meant what has been the proportionate increase in electricity tariff over the last 2.5 years. Give me the, you cannot say minute. What is the actual increase? You just compare. No. I think you compare. No. म्हाका दिसना I would like to I just want to just contradict you just for a second. You can continue. When you say that it is minutely increased, this minute increase, the people and common man is suffering, and I will explain to you when I get my turn.
It should, is it 5%? Is it 10%? Is it 15%? Is it 20%? Okay. That's all. ओके ताजेर जर पळय तुम्ही म्हणटा की कॉमन मनीस जर सफर जालो सोशियो इकॉनॉमिक ज्यो स्किम्स दिल्या त्यो कंपेअर करात न्ही तुम्ही सोशियो इकॉनॉमिक स्किमीचे बाबतीत जी गृहिणी आधार दिली लाडली लक्ष्मी दिली बाकीच्यो सगळ्यो येवजण्यो दिल्यो स्कॉलरशिप स्किम्स दिली हे सगळें दिता हाजेर विरोधक खंयसरूच उलयना खंय तरी मायन्यूट वाडलेल्या ह्या विशयाचेर उलयता आसत जाल्यार त्यो कंपेअर करात की तुमच्या सरकारान ह्यो सगळ्यो येवजण्यो लोकांक खंय दिल्ल्यो आमच्या सोशियो इकॉनॉमिक स्किम्स आसतल्यो की त्याच्याच बरोबर बाकीची डेव्हलपमेंट्स आसतली हाजेर विचार करात तुम्ही जो तुमचे आरोप जाता तो म्हळ्यार तुम्ही एका हातान दितात आणि दुसऱ्या हातान काढून घेतात हो आरोप तुम्ही कसे डिफेंड करतले ना आम्ही काढून खंय घेतला ते दाखोवचें जरी वाढले तरी आम्ही हे दितात न्ही हांगा दिले हांगा काढून घेतले आम्ही काढून खंय घेतले पळय न्ही ते दाखोवचे विरोधकांनी दाखोवचे की आम्ही ह्या हेच्या कडल्यान काढून घेतले हे दाखोवचे आम्ही खंयसरूच काढून घेवंक ना उलट पक्षी विरोधकांनी केन्नाच काँग्रेसीन केन्नाच ह्या लोकांक कॉमन लोकांक कांयच दिवंक नाशिल्लें ह्या सरकारान फाटल्या 2 वर्सांक खंयच्याय कॉमन मनशाक गोंयांत वचून विचारचें की बाबा ह्या सरकारान तुका कितें कितें दिलें कॉमन मनीस सहजपणे सांगतलो बाबा लाडली लक्ष्मी आसतली गृह आधार आसतले पेट्रोलार प्रायस आसतल्यो स्कूल बसीस आसतल्यो सांगपा खातीर वचत जाल्यार कितलेशेच आसतले एग्रीकल्चर सबसिडी आसतली स्कॉलरशिपच्यो स्किम्स आसतले इंट्रस्ट फ्री लोन्स आसतले कितले आसतले ताणें जो एक बरो मुद्दो काढलो तो म्हळ्यार काल मुख्यमंत्र्यान उलयतना सांगलें की मंथली रेव्हेन्यू जो राज्यात आसा तो ऑलमोस्ट 800 crores आसा आनी तातूंत भितर ताणें उलयतना बॉरोइंग्सय म्हळें तुमी आतां बॉरोइंग्साक रेव्हेन्यू म्हणून कन्सिडर करतात बॉरोइंग्साक रेव्हेन्यू कशें कन्सिडर करतले करूच शकना आफ्टर ऑल रेव्हेन्यू जो वाडटलो तुमी म्हणटा 800 कोटी इज बॉरोइंग्स काडून 800 कोटी बिकॉज वायल चीफ मिनिस्टर वायल स्पीकिंग ही इन्क्लुडेड बॉरोइंग्स इन दॅट म्हणून म्हणटा हय तसो पळोवंक जाल्यार बॉरोइंग्स काडून आमी म्हणूंक शकना बट रेव्हेन्यू जो आसा हो वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान जे टॅक्सीस आनी कलेक्शन्स जे आसा पळय हेज्यान पयलीं लिकेजीस बंद जाल्ल्यो आसा टॅक्सीस सगळे जे आसा ते कलेक्शन्स आसा त्याच्या वयल्यानूच म्हाका दिसता रेव्हेन्यू आमी कलेक्शन्स करता मायनिंगांतले हाज्या पयलीं ज्यो स्टॅम्प ड्युटीजचे पयशे आशिल्ले हे केन्ना कलेक्टूच जावंक नाशिल्ले आनी आयज पर्यंत ते सरकारी तिजोरीन जर आयले आसत जाल्यार हे सरकार म्हणूनच सरकारी तिजोरीन आयले ना जाल्यार इतकी गेली 7 वर्सां हे कलेक्शन्स हे केन्नाच जावंक नाशिल्ले आमी तेजोय विचार करता दीज आर मेजर लिकेजीस म्हणटा तुमी ते तांचो मुद्दो की लिकेजीस आमी प्लग केल्या तातूंतल्यान खुबश्यो गजाली स्टेबिलायज जातात Basically what my colleague is saying, schemes being brought out by the government, schemes being funded by the government, these schemes are totally funded by borrowings. I want my colleague to go through, if he has seen the budget at a glance, go through how the rupee comes and how the rupee goes. Out of every 1 rupee that you earn, how much goes out and how much comes out of what is the expenditure, how much percentage of paisa goes towards funding all your expenditure of the government is very interesting to see. Look at the pie chart, you will get an answer. तुम्ही किती म्हणतात हांव एक म्हणूंक सोदता की these are freebies, these are don'ts. Every government comes with its own agenda, every government comes with its own. I would not like to go personally into what the government is doing. तुम्ही म्हणतात की ह्यो ज्यो स्कीम्स आसा इकॉनॉमिकली अनवायबल स्कीम्स फॉर द स्टेट आयजच्या परिस्थितीन आय एम talking in present tense. I am not getting into the scheme part of it. Every party has its own agenda, every party gives its own statement. And that is a statement based on which people vote. आयजची परिस्थिती अशी आसा की मायनिंग रेव्हेन्यू कमी जाल्लो आसा आयज हे 1000 रुपये दिता म्हणटा गृह आधाराक त्याच घरांतल्यान 2,500 ते 3,000 रुपये इलेक्ट्रिसिटीच्या बिलाच्या माध्यमांतल्यान भायर वयता आनी सत्य परिस्थिती हांवें न्हू तुमचे सर्वे तुमचो जो तुमचो रिपोर्टर आसता ताका जर धाडून पळयल्यार आयज ना इलाज लोक ते पयशे घेता पण लोकांक ते उराना घरान पाण्याचो दर वाडलेलो आसा आयज जर सगळे बरे परिस्थिती आसा आनी 1500 कोटी खंयच्या हे स्टॅम्प ड्युटीचे उल्लेख करता हे स्टॅम्प ड्युटी परत दिवपाची पाळी येवं नये म्हणजे जाली आनी आयज परिस्थिती सुप्रीम कोर्टाच्या माध्यमांतल्यान सुप्रीम कोर्टचो इम्प्लिमेंटेशन जजमेंट करपाक ही सादी गोष्ट मुख्यमंत्री स्वता हावजान सांगलेले आसा इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड इश्यू ऑनरेबल मेंबर इज ऑल्सो आस्क फॉर अ डिस्कशन ऑन ऑल दीस अबाउट इलिगॅलिटीज एंड ऑल दोज थिंग्स विच I believe that the government has to really think very hard how and get experts involved more than having a debate on how these complexities can be handled because these complexities have to be handled looking at a cap of 20 million tons. And ani ek point हांव सांगूंक सोदतालो की हे जेन्ना सांगता की आमी हे करता म्हणजे काल गरज कितें पडली की तुमी पेट्रोलाचेर सेस डिझलाचेर सेस किरकोळ म्हणटा पूण पर्सेंटेज सांगपाक म्हाजे कलीग तयार ना म्हाका एक गजाल सांगात की तुमकां हांव तेजेर एकूच येता की ऑनरेबल मेंबर बाब विश्वजीत हाणें जें म्हटलें पळय न्ही 2,500 आमी कलेक्ट करता पर मंथ हांव म्हणटा लेट द प्रुडंट सर्वे द कॉमन मॅन सर्वे करात तुमी सर्वे
Actual amount कितलो? ऍक्च्युअल अमाऊंट कितलो हा पळय न्ही तो तुम्ही जो सर्वे करा. सरकारान ताच्या वयल्यान अतिरिक्त भार घाला तो कितलो? जेका आमी म्हणटा की बाबा कॉमन मनीस किंवा मिडल क्लास लोक जेका आमी म्हणटा पळय न्ही अशा जवळपास एक 100 लोकांच्या घरांनी सर्वे करात. तांची इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हाडात. यू कम्पेअर विथ द लास्ट इयर बिल. तुम्ही वॉटर बिल हाडात. आणि कारण काल ऑलमोस्ट म्हणजे आमी पळयता की मुख्यमंत्र्यान दाखयले सुद्धा की कॉमन मनशाच्या घरांत एक 60 ते 70 रुपया बिल जे आसा लायटीचे आसतले किंवा उदकाचे आसतले मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 100 रुपीज आसतले. ज्या फॅमिलीन आमी 4 ते 5 जण रावता ह्या मिडल क्लास सिरियसली आणि ताच्या पयलीं कितें आशिल्लें पळय न्हू आणि ताच्या उपरांत लोकांकूय कळून खरेंच जे विरोधक म्हणटा कितें आसा जावं न्ही. दुसरो प्रश्न जो आतां ताणी काडिल्लो की ज्यो स्किम्स तुम्ही स्टार्ट केल्यो त्या स्किमीक लागून मागीर मायनिंग बंद पडलें तरी आसतना स्किम्स कंटिन्यू जातात आणि एक्च्युअली जर कोणाक रिलीफ दिवपाक जाय किंवा थाकाय दिवपाक जाय जाल्यार तो बिझनेस सुरू जावपाक जाय. तो बिझनेस सुरू जावपाक अजून टायम लागतलो. अशी परिस्थिती भितर स्किम्स कंटिन्यू जाल्यात. डोंट यू थिंक दॅट लीड्स टू फायनान्शियल इनडिसिप्लीन. जशें काल मुख्यमंत्र्यान सरळ सांगलें की तुमकां जर अमकी गजाल जर लायटीची क्वॉलिटी जाय तर डेफिनेटली तुमकां अमकी गजाली एक्स्ट्रा पे करची पडटले. दॅट इज अ फॅक्ट. सेम गजाली प्रामाणीकपणान सरकार मान्य करपाक शकना की बाबा आमी बरी इंटेन्शनान स्किमी सुरू केल्ल्यो आज ह्यो परवडनात मातसो ब्रेक घेवया परत परिस्थिती जाग्यार आयली की आमी तुमकांच दिता म्हणून हो पयसो. हें घेवपाक तुमी कित्याक फाटीफुटी जातात? ना ज्या अर्थी आमी लोकांक सांगला गोंयच्या लोकांक सांगला की बाबा ह्यो स्किमी तुमकां मेळटल्यो आणि अशी आर्थीक परिस्थिती इतकी काय वायट येवंक ना राज्याचेर. हांव म्हणटा की बाबा स्किमी बंद करपाची अजून तरी गरज ना. ब्रेक घेवपाची सुद्धा गरज ना. कारण ज्या रितीन वयर सरकारी भारतीय जनता पार्टीचे येयल्ले आसा भरवसो वयर आहा भरोसोय वयर आसा. त्या देवाचेर ना हांगा स्वता मुख्यमंत्र्यांचेर भरोसो आमकां आसा. कारण आमी पळयता की ह्यो सगळ्यो आसतना मायनिंग बंद जाल्या आसतना सुद्धा 90 कोटी रुपया आतां डिस्ट्रीब्यूट केल्ले आसा ऑलरेडी मायनिंग पॅकेजीच्या हेतून. ते खंय सरकारान कमी करूं ना. म्हाका सांग बाकी आमी पळयता की आतां लोन सेटलमेंटाची सरकारान येवजण केल्ली आसा. खंयसर म्हाका सांग सबसिडी कित्याकूच कमी उरना आसत. कित्याक म्हणून ब्रेक घेवचो? हांव म्हणटा लोकांक प्रॉमिस केल्यार लोकांक मेळटा तें मेळोनय न्ही. आयज पर्यंत लोकांक मेळनासलें. तांकां खबर आसा की फाटल्या सरकारान कितें केलां हें तेंच्यांनी पळयलां की फाटल्या सरकारान आयज पर्यंत कोणा कडेन पळयलां. म्हाका एक गजाल विशय ते म्हणटात की केंद्राक आमचें सरकार आसा आमकां कुशनिंग आसा. I think my colleague is not reading the Economic Times on a regular basis. It is necessary for them also to read the Economic Times and what the thinking of the RBI and what the guidelines is being set by the RBI. RBI हल्लीच गायडलायन्स नवे हाडलेले आसा ज्या माध्यमांतल्यान फ्री बीज आनी हे दिवपाचे कमी जावंक जाय सरकाराच्यो. आणि मुख्य म्हणजे हे लोक आतां आश्वासन लोकांक दिताले की आमी तुमकां मायनिंग वेवर दितले. मायनिंग पॅकेजाचो फरक आसा आणि मायनिंग वेवराचो फरक आसा. हांगा वेवर बी काय गावपाचो ना. RBI is very clear that even or strong ally of the